मगो पक्षाचो सरचिटणीस आणि आदलो आमदार लव मामलेदाराची पक्षांतल्यान 6 वर्सां खातीर हकालपट्टी केल्या। पक्ष विरोधी कारवाय केल्ल्याचो ठपको ताचेर दवरला। शेनवारा जाल्ले मगो पक्षाचे कार्यकारी समितीचे बसकेत हो निर्णय घेतलो। मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान हे विशीं माहिती दिली। पक्षाचे हे कारवाये विरोधात कोर्टात वतलो अशें लव मामलेदारान सांगलां। नेतृत्वावेल्यान मगो पक्षात सध्या धुसफूस चल्ल्या। सरकार स्थापन करतना हे दिसून येताले। मगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान फकत सरचिटणीसाकच काडूंक ना, जाल्यार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मिडिया आणि हेरांकडेन उलोवपाकय बंदी घातल्या। आज आमचे केंद्रीय समितीची बैठक आमी आपयल्ली। त्या बैठकीत आमी डिस्कशन खूब केलें। कालूच एक लेटर सभापती आणि गव्हर्नराक जनरल सेक्रेटरीक दिलें की बाबा ह्याचे फुडें एमजी पक्षाचो जे करस्पॉन्डन्स आसा ते आपले शिवाय आपुणूच कितें आसा ते धाडटलो आणि कोणूच धाडू शकना, बाकीचे आयल्यार इग्नोर करचे। ह्या खातीर पक्षाक एक मोठो धक्को बसलो। अशे तरेचे एक्टिविटी जनरल सेक्रेटरी कडल्यान घडप म्हणजे मोठी बेशिस्तपणा, पक्षाच्या विरुद्ध कारवाई अशें केंद्रीय बैठकीत ठरलें। त्याची आमकां हाकलपट्टी करपाचो ठराव आमी घातलो 6 वर्सां, आनी आज त्याची ह्या मगो पक्षांतल्यान जनरल सेक्रेटरीची 6 वर्सां खातीर हाकलपट्टीचो ठराव हांगा पास जालो। आनी पास जाता आसतना 8 विरुद्ध 4 आनी 2 तटस्थ 14 मेंबर आशिल्ले आनी तो एप्रूव जालो। आज जे ठराव आमी हांगा घेतल्या ते हांगा जरी एप्रूव जाले जाल्यार 30 एप्रिला आमची जनरल बॉडी जातली आणि त्या जनरल बॉडीत हे घेतल्या ते ठराव कन्फर्मेशन जातले, तेन्नाच ते ठराव सारके वतले। गोवा 365 कडेन उलयतना लवून ताची बाजू स्पश्ट केली। बाबू आजगावकाराक भायर मारपाच्या ढवळीकार भावांच्या निर्णयाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान ताका टार्गेट केला अशें लव म्हणटा। पळयात तो कितें म्हणटा तो। बाबू काडचो न्ही, बाबू कडेन मिटींग घेतले। बाबूक आनी हेका सांगलें की यस यू बी विथ एमजी पार्टी, यू डोंट लीव द पार्टी, तुमी त्रासां पडटले, पूण तुमी दोगूय जाण वेगळो ग्रूप करा सो दॅट नोबडी वील टच यू अशें म्हणून तांकां आमी एडवायस केलें आनी दे वर रेडी। पूण हेंचे तकलेन ताका बाबू आजगांवकाराक काडपाकूच आशिल्लें। कशेंच आयकना जातकीर मागीर हांवें लेटर शॉर्ट केलें स्पिकराक की हांव जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, म्हाजे शिवाय जर कोणीय लेटर हें धाडटा जाल्यार इट शूड नॉट बी एक्सेप्टेड। आतां तेंचो मूळ प्लॅन फेल जालो। प्लॅन फेल जातकीर मागीर काल तेंच्यांनी अर्जंट मिटींग घेतली आनी डिसायडेड की म्हाका पार्टींच्यान एक्सपेल करपाचो आनी सो मेनी इश्यूज एक्सपेल करुया म्हणून। नाजाल्यार करा म्हणून म्हाका 6 वर्सां खातीर एक्सपेल करता। 6 वर्सां खातीर कित्याक म्हाका लायफ लाँग एक्सपेल करा, आय एम रेडी आनी आय नो हाव टू गेट जस्टीस। थर्ड मागीर हें कितें जालो, ढवळीकर म्हणजे हे बाबू आजगांवकर एंड दीपक पावसकर ते दोगूय जाण ग्रूप करून वेगळे हें करपाक सोदी, भायर वचपाक सोदी एमजी पार्टीच्यान। हांव आनी आपा तेली टूक इनिशिएटीव एंड टोल्ड देम नॉट टू लीव। तेन्ना ढवळीकरान एक रिपोर्ट हें घेतलें, डिसिजन घेतलें की आमी बाबू आजगांवकाराक भायर मारुया। इंटेंशन कितें, बाबू आजगांवकर हरशीं रावतना अशें तेंची आयडिया आशिल्ली आनी दीपक पावसकर हो चिड्डून उरतलो आपले बरोबर बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी जायना। आनी हे एटेम्प्ट तेंचो जालो। म्हाका पयलीं इन्फॉर्म केलें आमी ताका भायर मारुया बाबू आजगांवकाराक। हांवें अपोज्ड। हांवें आनी एक कॉमेंट केलो तांकां ऑफ लेट पयर की विजय सरदेसाया कडेन 3 आमदार आसा, विजय सरदेसाय आपले 3 सांबाळटा, त्या बरोबर आनी 3 घेवन सांबाळटा, 6 जाता तेजे कडेन। वेरेज सुदीन ढवळीकरा कडेन 3 आसा, तेतूंतले 2य तेज्या बरोबर रावना। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।